आतां हें जें काम पळयल्यार आमकां गॅरंटीच ना खंयसर कशें कितली खंयच्या एरियेचें कोसळटलें हें आमकां विश्वासूच ना. गव्हर्मेंटाक हांव रिक्वेस्ट करता कितें बऱ्यांतले बरें कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाचें जेणे करून अशें गव्हर्मेंटाचे आमी टॅक्स पेयरांचे पयशे वेस्ट वचूंक जायना. हें पळयत जाल्यार सगळ्यान लूज जाल्ली आसा माती आनी केन्नाय कोसळूंक शकता. हें जें तांच्यांनी रिटेनिंग वॉल काडला पळय ताका म्हाका दिसता तेंच्यांनी स्टील बरोबर यूज करूं ना आनी तें लेवल येवना. तें जें लेवल सकयल आसल्या कारणान फिलींग वयर जाला आनी काल जो पावस पडला पळय हातून उदक गेलां आनी तें कोसळ्ळां. सो म्हाका दिसता ह्या इंजिनियरांक करून गेला बरोबर कांयच ना, कांयच तांकां गॅरंटी आनी तें पडूनय वचूंक नासतलें तांकां. पळय कितें ही स्थिती पळयात, भंय दिसता पळयत जाल्यार. काणेपार आमी सद्या हांगा ज्या जाग्यार दरड कोसळिल्ली आसा म्हाळसा कुट्टी थंय आसा. तुमी पळयता आसतले ही जी आमकां दिसता फुडली तेच्या फुडली जी दरड कोसळिल्ली आहा पळय न्ही तेच्या फुडली सुद्दां कोसळपाच्या परिस्थितीन आसा. हो जो फूल स्ट्रेस आसा पळय न्ही तेका तेंच्यांनी रोडूच घातलेलें ना आनी तें सगळें भायर सरलेलें आसा. आतां फुडल्या वॉलाक रोड आसा पण ही जी व्हडली रिटेनिंग वॉल जेन्ना बांदता पळय न्ही प्रोटेक्शन वॉल जाका फूल लँड फिलींग येता ताका एक्चुली 16चे जावं 20चे रोड यूज करपाचे आशिल्ले. तुमी पळयता आसतले 10चे आनी 12चे रोड वापरलेले आसा. हे रिटेनिंग वॉल जे आहा पळय न्ही फिजिबल ना इतलें वजन घेवपाक. दुसरे सगळे वास्कोचे जे कोळशाचे ट्रक वयता पळय न्ही ते ह्याच रुटांतल्यान वयता आनी प्रत्येक ट्रकाची जी वेट आसता पळय न्ही ते 30 ते 40 टन आसता. सो तेंच्यांनी हांगा एक्चुली हांगा स्ट्रॉंग स्टील घेवपाचें आशिल्लें. मिनिमम 20 सुरू करपाचें आशिल्लें. हे 10 आनी रोड गटराक घेता 10 mmचे रोड आहा पळय न्ही ते गटराक घेता. तेंच्यांनी हांगा रिटेनिंग वॉलाक घेतले आसा ती कितली 10 मिटर सुमार रिटेनिंग वॉली. म्हणून हें सामकें चुकीचें आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टरान जें काम केलां पळय न्ही तें सगळें सब स्टँडर्ड काम केल्लें आसा. जी वॉल कॉलेप्स जाल्या तेजे ऑलरेडी FIR आमी मागलेली आसा आनी दुसरें हें जें आतां काम जाल्लें आहा पळय न्ही हेजी फूल इन्क्वायरी मागची आनी सगळी इन्क्वायरी जातकूच जर तो फॉल्ट सांपडलो ऑफकोर्स मेळटलोच तो आनी जें जें काम तेणें केल्लें आहा पळय न्ही तें सगळें तेज्या खर्चान करून घेवचें. फावंडेशन म्हणजे कशें ही फूल व्हॅली न्ही जवळ जवळ 20-25 मीटर डीप आसा आनी हांगा नाला आसा. हांगा एक्चुली फावंडेशन आहा पळय न्ही तें स्ट्रॉंग जावपाक जाय आशिल्लें. तेणें सारकें हलकें घेतलें मेटर जें आहा पळय न्ही सामकें हलकें घेतलेलें आसा. कित्याक कितले MM वापरले पळय 10 आनी 12 mmचो रोड वापरलेलो आसा. हेजे कडल्यान तेणें नेग्लिजन्स खूब आहा ह्या कामाचेर तेगेलें. म्हजें नांव महेश पणशीकर. आतां आमी आमच्या कुळागरानूच उबे आसा आनी तुमकां फाटल्यान दिसता ती रिटेनिंग वॉल जी PWDन बांदल्या. ही वॉल जेन्ना बांदपाक तेंच्यांनी सुरू केली त्या पयल्या दिसाच्यान हांव तांकां सांगपी की तुमची वॉल कोसळटली हांगाय कोसळटली फुडेंय कोसळटली पूण ताणें आयकलें ना. कारण हो आमगेलो मेन नाला आनी हाका फ्लो इतलो नेटान आसता की तो पोंची जमीन कातरून वयता. तेंच्यांनी अशी कितें रिटेनिंग वॉली काडल्या की एकूच पावस जाला कालचो आनी सगळी व्हाळान म्हाज्या कोसळ्ळी. ही कोसळ्ळ्या कारणान तें उदक सगळें म्हाज्या कुळागरां भरलां आनी म्हागेलें कुळागर कापपाक लागलां. म्हाज्यो माडयो माड आसा ते कडेन त्यो केळी गेल्यो थोड्यो म्हागेलें नुकसाण जालां. हांवें तांकां पयल्या दिसाच्यान हरशीं सांगलेलें की अशें जातलें म्हणून पूण इंजिनियरांनी कोणीच लक्ष दिलें ना सायट इंजिनियरांनी लक्ष दिलें ना PWDच्या इंजिनियरांनी लक्ष दिलें. ही रिटेनिंग वॉल काडप ही टोटली फेल आसा आनी आतां तुमकां दिसता की तितून लोखंड कितें आसा आनी ती बांदकाम कशें आसा आनी ताणें मेन म्हणजे जे आमगेले नैसर्गीक जलस्रोत आशिल्ले ते वाटच बंद केल्या. उदकाच्यो वाटच बंद केल्यो. हे हांगसरल्यान करून गेले गॅस पायपलायन खणून गेले. तेंच्यांनी परत गेले केबलवाल्यांनी खणलें आनी सगळ्यो उदका वाटो बंद केला म्हणून तें उदक रस्त्यार भितर घुसलें आनी येदी व्हडली रिटेनिंग वॉल घेवन ती सकयल येयल्या आनी सगळें व्हाळ भरला आतां. वयल्यान दोंगरा उदक येतालें दोंगरा उदक हे पळय ही वाट आसा तें तेणें तेवटेन पॅक केलां. पायप घातलेले ते प्रत्येक जण येता येता खंडा पॅक करून वयता आनी हांव एकटोच हांगा डेली सांगत आसता अरे अशें जातलें केन्नाच आयकलें ना. आनी आयज येदी व्हडली दुर्घटना घडल्या. जनतेच्या पयशेचो सगळो वेस्ट आसा. PC उत्तम पार्सेकर आसा. आमी जेन्ना केन्ना हांकां विचारलें तेन्ना तांकां सांगलें PCच्या डायरेक्शना अंडर काम चल्लां. हांव उत्तम पार्सेकरा कडेन मागतां आनी CMा कडेन मागता तुवें लक्ष घालचें कारण जनतेचो पयसो असो वेस्ट जाल्लो आसा. इंजिनियर फेल सायट इंजिनियरूय फेल आनी PWDचेय फेल. तुमी हें तें लोखंड पळया मागीर कोण पास आनी कोण फेल तें कळटलें. लोखंडूच कळटलें तुमकां. येदी व्हडली हायट 20 मीटर ताका हायट आसा लागीं 8-9 मिटराची रिटेनिंग वॉल आनी 10 आनी 12 mmची रॉड आसा आनी ते सुद्दां एक फुटाचेर आसा. इंजिनियरींग कळनाशिल्लें तांकां आतां इतलो वेट येवपाचो आहा म्हणटा तें आमी जर फेल म्हणटा तें तुमकां मान्य ना जाल्यार हें पळयतय कळटा न्हू कोण पास आनी कोण फेल तो. आनी हांव पयल्या दिसाच्यान सांगतालें कोसळटलें तुमगेलें म्हणून. आनी इंजिनियर येवन हें पळोवन प्रत्येक सायट इंजिनियर 2 आसा
एक पाठक म्हणून आसा आनी आतां एक आसीफ म्हणून आसा तो तर हांगा पडो नासता आनी वयर ताणी इतले जे फिलिंग केलां आनी फातर घातला 100-200 लोक फातर आसा कशी ती रिटर्निंग वॉल आनी 30ची सुद्दां ना ती म्हाका दिसता 20ची बी आसतली कितें तिचो पेस घेतले ही आतां तुमकां 30-40 मिटर कोसळलेली दिसता ही 100 मिटर क्रॅक जाल्या फुडें आनी पयलींच्यो आमची रिटर्निंग हॉली बांदताली ती पळय अजून पर्यंत ते कोसळिल्ले आमी आयकोंक ना खंयच आणि हांगा रिटर्निंग वॉल नासतना काय बरी माती आनी सगळें बरें आशिल्लें कांयच गरज नाशिल्ली आतां हे 4 दिसांक बाद हो 4-5 लागीं 30 ते 40 कोटीचो सरकारचो घोटाळोच आसा आनी सरकारान तेजेर लक्ष घालचें नाल्यार आमी आतां आदवोगाद आडवो उलयल्या कितें हेजेर करूंक मेळटा तें संदीप पारकार आसा हांव सरपंचा कडेन उलयलां विजिलन्सा सरळ केस घालपाची कित्याक जनतेच्या पयशांची वेस्ट आसा विजिलन्सान चवकशी करची म्हणून चवकशी करची म्हणून आमी मागणी करतले आमी आदवोगाद आडवो फाल्यां टायम घेतला चल्लां आमचें आनी चवकशी करपाचीच गरज आसा ह्या फूल रोडाची पयल्या पावसा फुडें सुद्दां कोसळ्ळा विजिलन्सान चवकशी करचीच अशी आमची मागणी आसा आमी फाल्यां आदवोगाद लिगल एडवायस घेतला कितें करूंक मेळटा तें कारण म्हाका नुकसान जालें तें जालें पण जनतेच्या पयशांची सगळी वेस्ट आसा